2007 वास्कोच्या मंदार सुर्लकराचे अपहरण आणि खून प्रकरणात मुजती पयली भायर सरपाक सोदपी चौगूय आरोपी रोहन दुंगट, जोविता पिंटो, नाफिया शेख आणि शंकर तिवारीक सुप्रीम कोर्टाचोय धपको. जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी चौगूय ख्यास्त सोपचे आदी जेलींतल्यान सुटपाक सोदताले. अदीं ते परोलार भायर येताले. परोल सोंपतकीच परत उरिल्ली ख्यास्त भोगताले. 14 वर्सांचो काळ सोंपल्या उपरांत तांणी तांकां सोडचे म्हूण यत्न केले. पयलीं सरकारान न्हयकार दिलो. उपरांत तांणी संबंदीत कोर्टा कडच्यान सल्लो मागलो. तांच्या गुन्यांवांचें स्वरूप पळयल्यार आनी तांणी ख्यास्त भोगल्या तो काळ पळयल्यार तांकां सोडूंक मेळना म्हूण तांणी रिपोर्ट दिलो. ह्या रिपोर्टाच्या आदारार सरकारान तांचो अर्ज भायर मारलो. 14 वर्सां ख्यास्त भोगली आतां सोडात म्हूण चौगूय हायकोर्टात गेले. परोलाचो काळ ख्यास्तीच्या काळातूच आसूंक जाय. तो ख्यास्ती भायर मेचचो न्ही म्हूण तांणी आर्ग्युमेंट घालो. मात हायकोर्टानूय तांचो अर्ज भायर मारलो. 14 वर्सां ख्यास्त दिल्या म्हणटकीच ती तितलीच भोगपाची. परोल ख्यास्तीच्या काळात जमेक धरूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले. आतां सोडीत जाल्यार मुजती पयलीं सोडपाच्या कारणांक अर्थच उरचो ना म्हूण निरीक्षण. हायकोर्टान कांयच जावंक ना म्हूण चौगांनी सुप्रीम कोर्ट गाठले. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो निर्णय सारको म्हूण निवाडो दिलो. ख्यास्तीच्या काळात परोल जमेक धरीत जाल्यार ख्यास्तीचो काळ पूर्णच जावंक शकना. परोल कितलेय फावटी घेवंक मेळटा, ताचेर मर्यादा ना. अशा वेळार परत भायर सरून ख्यास्ती पसत गुन्यांवकार पयसूच उरतलो. अशा वेळार मुजती पयलीं सोडल्यार ज्या उद्देशान ख्यास्त दिल्या ताका अर्थच उरचो ना. ख्यास्त दिवपाच्या उद्देशार आमी ठाम आसा तेन्ना ख्यास्तीच्या काळांतल्यान परोल भायरूच उरतलो. सोडटना जितले दीस ख्यास्त भोगल्या तेच पळयतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट करून चौगांकूय धपको दिलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.